काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलपाचो निर्णय हो हायकमांडान घेतला। हे विशीं बरेच दीस चर्चा सुरू आशिल्ली अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचें म्हणणें। प्रदेशाध्यक्ष पदावयल्यान पाटकाराक काडून उडयतना पक्षान आपल्या कडेन चर्चा करूं ना, आपल्याक विश्वासात घेवना अशें दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी म्हणिल्लें। हे विशीं ठाकरे हांकां प्रस्न विचारिल्लो तेन्ना तांणी जाप दिली। पळयात पुराय बातमी। राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान अमित पाटकाराक काडून उडयिल्ल्यान बाणावले एका कार्यावळीक आयिल्ले दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांकां घेराव घालून तांकां जाप विचारली। प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान पाटकाराक काडून उडयतना पक्षान आपल्याकडे चर्चा करूं ना, आपल्याक विस्वासात घेवंक ना। पत्रक आयले उपरांत आपल्याक हाची म्हायती मेळ्ळी, आपल्याक हाची कल्पना नाशिल्ली अशें कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगिल्लें। There is an opinion of our party. No. It's we want this now. It's a democratic party. Then tell us where the democracy. Where is the democracy? How can we dictatorship? They just send a letter to us and telling us that the GPCC president is staying. On what grounds? Did I ask her for opinion? We are the ones for working on the ground. Not the ones for sitting in Delhi. How can we ask to resign without discussing with us? We are the कार्यकर्ता. सर पळय, तुमचे इलेक्शनाक प्रेसिडेंटान साऊथ गोवाक एमपी दिला, तुम्ही भरपूर मेहनत घेतली, तुमचेर जितलो आमकां विश्वास आसा तितलो प्रेसिडेंटाचेर आसा। बाणावलेक झेडपी दिलो, एफर्ट्स घेतले। 27 एक इलेक्शन ताचे अंडर लिडरशिपाचे अंडर आमी काय मागना, आमी म्हणटा प्रेसिडेंट पोस्ट परमनंट न्ही, चेंज जातलो, काय प्रॉब्लेम ना। एक इलेक्शन लढून पळोवया आनी सरकार तरी हाडून दाखोवया। आनी बरें, तुमकां जर प्रेसिडेंट चेंज करपा आशिल्लो, आमी जीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी, तुमी एमपी, आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन कित्याक चेंज करता तरी सांग। आज एलिगेशन्स आमचेर जाता, कोण म्हणटा सेटिंग आनी कितें आमचेर एलिगेशन कित्याक 4.5 वर्स दिली पार्टेक, 6 म्हयने दिया आशिल्ले आनी दाखोवन दितली आशिल्ली 27 सरकार आमी हाडून दाखयता। Why Mr. Girish Chodankar was asked to resign in 2022? Because he was inefficient. If he was inefficient, how suddenly he became efficient now just 6 months before election? What is going And on? somebody who was doing the hard work, he's just come and ready to eat the biryani. एकूच एमपी आसा आमचो, आमी ताका सगळ्यांक वयर मानता। एमपी आमचो सगळ्यांक वयर। सेकंड मागीर आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन। आमी तुमचे कडेन आयला, आमकां सांगात, रिझन सांगात कित्याक चेंज केला। आमी What सॅटिस्फाय is the mistake of Amit Patkar? He should tell. Neither was I consulted, nor I have been asked, and I am not aware. I only came to know last night when somebody sent me that copy of it. That's all. And I don't lie. This is an honest answer. Nobody has asked me. म्हणल्यार काँग्रेसीन एमपीचो व्हॅल्यू ना. No. What is this now? So I have given the answer. हाचे फुडें आनी हांव काय उलोवंक शकना. Nobody has asked me. Nobody has consulted. Okay. Very sorry. What is your stand? I will decide. I cannot tell now. You can ask me the stand now. I have given a very honest answer. मजगती कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हे पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी। विर्यातो हांणी आपल्या पदाचो राजिनामा दिवचो अशी मागणी जाता काय ना हे विशीं आपल्याक म्हायती ना अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचें म्हणणें। हो निर्णय हायकमांडान घेतला। प्रदेशाध्यक्ष बदलपा विशीं फाटले कितलेशेच दीस चर्चा सुरू आशिल्ली अशें ठाकरे हांणी सांगलें। आयकात। ते दबाव टाकतायत की खासदार पदाचा राजीनामा द्या म्हणून, की आपल्याला विश्वासात घ्यायच्या अगोदर अमित पाटकरना त्या पदावरनं काढलं म्हणून। काय आहे सर तथ्य त्याच्यामध्ये? नाही, मला काही माहिती नाही या संदर्भातली। कॅप्टन विर्यातो सिनियर लीडर आहे हा हा आणि सगळेच जण प्रमुख आहेत। मत विचार घेतलं, त्यांना ते माहित आहे हायकमांडला, त्या संदर्भात ते बोलले नाही बोललेत ते दिल्लीत असेल ना। नाही, या संदर्भामध्ये बऱ्याच दिवसांची चर्चा चालू आहे, चर्चा चालू आहे आणि हे माहित होतं सगळ्यांना। ज्यावेळेला डेप्युटेशन गेलं होतं बेंगलोरला, त्यावेळेला त्यांच्या समोर प्रेसिडेंटनी सांगितलं होतं, मी सही केलेली आहे। ओके, असेल तर कधी घ्यायचं काय घ्यायचं ते वरिष्ठ पातळीवरून ठरतं ना। ओके, पण विर्यातोनं याची काही कल्पना दिलेली होती सर, असा आम्ही निर्णय घेतोय म्हणून? नाही, त्याची कल्पना सगळ्यांना देतं असं पद्धत नाही आहे। त्याच्यामध्ये सगळ्याची चर्चा केली जातं, कोणाचं पॉझिटिव्ह असतं मत, कोण निगेटिव्ह असतं, ही चर्चा केल्या जातं।
नाही, पक्षश्रेष्ठींचाच निर्णय असतो कुठलाही निर्णय, त्याला हम्म. तेच नाव असतं. येस. ओके. नाही, यामध्ये बऱ्याचशा मागच्या अध्यक्ष जे आहे त्यांच्याही संदर्भात वेगळं म्हणणं होतं. आणि त्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करूनच पक्ष नेतृत्व निर्णय घेतं, सगळ्याची चर्चा करून ओके. ओके. म्हणजे सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच पक्षानं हा निर्णय घेतलेला आहे. तर घेतलेला. दुसरे वटेन 2027च्या वेंचणुके खातीर आमी तयार आसात. काँग्रेसीत नेतृत्व बदल हो पक्षाचो अंतर्गत विशय आसा. आमचे ज्येष्ठ फुडारी ह्या विशयाचेर चर्चा करून योग्य उपाय काडटले अशें खासदार कॅप्टन विर्यादो फर्नांडिसान सांगलें. आम्ही सदा रेडी आसा. पण रेडी म्हणजे इट इज नॉट की बाबा कॅन्डिडेट आयलो आनी बसयलो म्हण. रेडीनेस केन्ना जाता जेन्ना ब्लॉक घडून येता, ब्लॉकांनी काम. आयज पळय तुमी टीव्हीचे पळया, आयज तो ब्लॉक फूल आसा. आयज तो वॉटर प्रोग्राम घडून हाडला म्हणजे तो ब्लॉक रेडी आसा. सो हे सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी तशें आसा. वी आर रेडी. इलेक्शन येता तेन्ना पळोवया आमी कशें जातलें पळय. वी आर रेडी टू फायट अँड फॉर्म द गव्हर्नमेंट. आमचे इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीचे आमचे इंटरनल इश्यू आसा. ओके. पळय आय एम शुअर आमची पार्टी लिडरशीप हे एड्रेस करतले. कितें पळय इश्यूज आसा ते म्हाका दिसता सारखे एड्रेस करून सॉल्व करतले. कित्याक आमची पार्टी लिडरशीप आसा, दिल्ली हायकमांड आसा. सो हे तांचे अंडर कितें डिसिजन जाता ताजेर आमी कांय उलोवंक शकना. पळय सगळे फॅमिलीन कितें तरी थोडे फावट मिसअंडरस्टँडींग आसतात. ओके. आनी ते फॅमिलीचे भितर, पार्टयेचे भितर हे सोल्युशन काडटले. माय कनेक्शन वीथ द पीपल ऑफ साउथ गोवा, इवन नॉर्थ, is very close, not of a politician or a MP with his people. ना आमचे क्लोज बॉन्ड आसा. इलेक्शनाच्या पयलीं, इवन बिफोर आय केम इन टू पॉलिटिक्स, आमी पुरे गोंयभर भोंवताले आमचे एनवायरमेंटाक लागून आनी खुबशे इश्यूजांक लागून. सो आमचे बॉन्ड इज दॅट की अशें न्ही की तांणी MP घेवन विचारलें ना. येवन ते म्हाका एक पर्सनलाचेर तांणी विचारला. सो ते आमी थंयसरूच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.